नमस्कार, गोमांतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश पुरबामणकर. लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. 28 ते 30 डिसेंबर मेरेन जातलो सनबर्न. रातच्या 10 वरां मेरेन म्युझिक वाजोवपाक मेकळीक. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन दिली माहिती. भयणीक स्कुलाक पावूंक वयताना व्हडल्या भयणीचेर काळान केलो घात. शिरदोणा स्प्लेंडर आनी एक्टिवा मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत चली आगताक सोंपली. फाटल्यान बशिल्ली भयण गंभीर जखमी. मडगांवां फेरयेंतल्या फर्निचर दुकानाक लागलो उजो. लोकांनी उदक मारून पालयलो उजो. 3 लाख रुपयांचे लुकसाण. उजो लागपाचें कारण कळपाक मार्ग ना. जम्मू काश्मीरांतल्या 370 कलम काडपाचो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयान दवरला कायम. 370 आशिल्ले तात्पुरते. रान सुरक्षे खातीर ड्रोन हाडपाची तयारी. रानमंत्री विश्वजीत राणेची माहिती. मयेच्या श्री सातेरी देवीचो दिवजोत्सव राती सोमारा व्हडा उमेदीन मनयलो. ह्या दिवजोत्सवाची शेकड्यांनी वर्सांची ही परंपरा. आणि आता खबरो विस्तारांत. सनबर्न महोत्सव अंदूच्या वर्सा 28 ते 30 डिसेंबर मेरेन जातलो. सनबर्नाक रातच्या 10 वरां मेरेन म्युझिक वाजोवपाक मेळटले आनी सनबर्न आयोजकांच्या तालाचेर सरकार नाचचो ना. नेम पाळून सनबर्न महोत्सवाचे आयोजन करचे पडटले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगला. फाटल्या कांय दिसां सावन सनबर्न फेस्टिवल हाचे वयल्यान बरोच बोवाळ सुरू आसा. 31 डिसेंबराक सनबर्न नाका म्हणून थळावो आमदार तशेंच थळाव्यांनी मुखेलमंत्र्या कडेन मागणी केल्ली. मुख्यमंत्र्यानूय लोकांक तशेंच आश्वासन दिलें. आतां रातच्या 10 वरां मेरेन सनबर्न संगीत वाजोवपाक मेकळीक आसा. रातच्या 10 वरां उपरांत सनबर्न चालू दवरलो जाल्यार आयोजक समितीचेर कडक कारवाय करतले अशी शिटकावणी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन दिल्या. See, we are giving permissions up to 10 p.m. After 10 p.m., if he is going to play the music, the action has to be taken by as per law. So whether it's the police acting on it or whether it's the environment department acting on it, whether there are regulations, other regulations, everybody will act. Tourism is giving permission for the event to be conducted within those dates and that particular time. Anything which they do not abide by will face action from the respective departments. But they request, sir, they request. And request मागिल्लो 4 p.m. to 12 midnight दिवचो म्हणून. आमकां as per High Court or other guidelines also, and with the act we follow, it's still 10 p.m. and we will give only up to 10 p.m. ताणी कितें करतात ते टिकेटीचेर फाटल्यान सब्जेक्टिव्ह क्लॉज घालतात. ताजे सब्जेक्टिव्ह क्लॉज घालतात की समज जालें ना आमी रिफंड दितले. इंग्लिशीचे वर्ड्स गुणान घालतात. सो वन इज प्लेइंग विथ द वर्ड्स, सेकंड इज आस्किंग फॉर इट. Very importantly, they have to realize that they cannot every time make the government dance, and we are not here in the mood to dance as per their tunes. So आज ताणी जे मागताले, आज तुमकां तरी क्लॅरिटी आयल्या आसतली की कितें परमिशन जाय आशिल्ली आनी कितें दिल्या ती. So what is doing? Is he playing with the words or is he playing with the government? You all have to talk about it. We just gave her talk to you. तुका ताणी आत्ता give you a place. फुडल्या वर्साच्यान सनबर्न न्हय जाल्यार हेर महोत्सव लेगीत जावप शक्य आसा. जानेवारी 2024 महोत्सवाच्या परवान्या खातीर अर्ज करचे पडटले आनी कायद्या प्रमाण सरकार मान्यताय दितलो अशें मंत्री रोहन खंवटे उलयलो. See, a lot of complaints came from Goan artists last year in terms of the platform that they were supposed to be given, what they promised the government and what they were giving. हांव स्वता गेल्लो इनॉग्रेशनाक आनी इनॉग्रेशनाच्या मागीर I have given my displeasure and that same evening when I went for the inaugural of the Goan event, कित्याक ज्या तरेन तुमी तो इव्हेंट केला तो सारको ना. इव्हेंट ऑलरेडी चालू जाल्लो. ह्या वर्साक मुद्दम हांवें I have ensured that we do not ask anything from their side. We want to see what they are doing. आमी मागप आनी ताणें तशें केलां. फुडल्या वर्सा तुमकां हांव कितें सांगता पळय, जानेवारीन सारकी मेसेज मेळटली म्हणून तुका व्हेरी क्लियरली सांगलां. सनबर्न cannot decide what and do what they want to do, and we are not here in the mood to dance to their tunes. याच फोरमांतल्यान तुमकां आनी एक मेसेज दिता की फुडल्या वर्सा कोणाक इव्हेंट समज करपाक जाय आनी जानेवारीचेर अप्लाय करचें. दे नीड नॉट वेट and assume
then only somebody will get permissions. Simple. 31 डिसेंबराक सनबर्न जावचो ना हाच्या खातीर 31 डिसेंबरा खातीर बूक केल्ल्या सनबर्नाच्या तिकिटांचे पयशे परत करतले अशी माहिती सनबर्नाचे आयोजक हरिंदर सिंह हांणी दिली. After this confirmed, of course, we can say. So we've got the in-principle approval for Sunburn 2023. It will be 28, 29, 30 December. Right now, the permission is 10 o'clock. But if the government relaxes the deadline and makes it to 12 o'clock, then we'll probably get extension to 12 o'clock. So it's good news. Just told you, 28, 29, 30th. That's it. But there was already tickets. 28, 29, 30th. Tickets were sold on 31st online. What आपने खरीदा? नहीं, आपने खरीदा तो आपको रिफंड मिल जाएगा. हाँ रिफंड जिसने भी खरीदा उसको रिफंड मिल जाएगा. अरे भाई तो आपका प्लान था 31st को बुकिंग किया और वो चीज़ नहीं मिला तो पैसा तो वापस मिलेगा ना. अंडरस्टूड है. पर गवर्नमेंट 31st के लिए कंसीडर नहीं किया बिफोर टिकट ये करने से पहले सर. सॉरी गवर्नमेंट को 14 दिन के टिकट सेल करने के पहले आपने गवर्नमेंट से कुछ पूछा था या फिर कोई रिक्वेस्ट किया था या डायरेक्ट आपने टिकट सेलिंग के लिए दिया था सब देखे? अरे बाबा अगर आप लोगों को इतना जानकारी है तो टिकट देखो ना एक बार. हर टिकट पे लिखा है सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट परमिशन. क्या होता है कि देखो परमिशन जो प्रोसेस है उसमें टाइम लगता है. परमिशन कभी अभी आप लोग पिछले 18 साल से देख रहे हैं परमिशन कब आता है? लास्ट में. अगर लास्ट में फिर उसके बाद में टिकट बेचेगा तो कितना टिकट बिकेगा? तो ये हैव टू सेल द टिकट. एडवांस बुकिंग करते हैं लोग और उनको मालूम है कि अगर नहीं हुआ तो पैसे वापस मिल जाएंगे. ये नॉर्मल है. किसी भी आप फ्लाइट में टिकट बुक किया अगर फ्लाइट कैंसिल हो गया तो आपको पैसा वापस मिलेगा ना. शिरदोणा मंगळारा सकाळी स्प्लेंडर आणि एक्टिवा ह्या दोन दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. स्प्लेंडर आणि एक्टिवा मदीं समोरासमोर टक्कर जाली आणि ह्या अपघातात शिरदोणच्या संजना सावंत ह्या चलयेक आगताक मरण आयलें जाल्यार ताच्या फाटल्यान बशिल्ली तिची भयण गंभीर जखमी जाल्या. स्प्लेंडर चलोवप्याकूय दुखापत जाल्या देखून तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्या. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास चालू आसा. डिसेंबर म्हयनो सुरू जाता थंयच आसा आनी अपघातांचें सत्र सध्या चालूच आसा. असोच एक भिरांकूळ अपघात मंगळारा सकाळी शिरदोणा वाठारांत घडलो. संजना सावंत ही चली आपल्या धाकट्या भयणीक स्कुलाक पावपाक वतना शिरदोणच्या पुलाचेर पावली तेन्ना काळान त्याचो घात केलो. दुसऱ्या दिकेन येवपी स्प्लेंडर आनी एक्टिवा मदीं समोरासमोर टक्कर जाली. ह्या अपघातान एक्टिवा चलोवपी संजना सावंत हे चलयेक आगताक मरण आयलें जाल्यार ताच्या फाटल्यान बशिल्ली त्याची भयण आनी स्प्लेंडर चलोवप्याकूय गंभीर दुखापत जाल्या देखून तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्या. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास चालू आसा. आज सकाळी शिरदोना हांगासर एक एक्टिवा आणि स्प्लेंडर हांच्या मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. तातूंत 22 वर्सांचे चलयेक आगताक मरण आयलें. ती चली आपल्या भयणीक घेवन पिलार हांगासर स्कुलान पावपाक वयताली आनी पिलार हांगासर जो पूल आसा त्या पुलाचेर हो अपघात जालो. जाल्यार स्प्लेंडरीन जो चलो येतालो तेका सुद्धा म्हणजे तो सुद्धा जखमी जाल्लो आसा आनी तशीच जे चेडवाक स्कुलान पावयताली ते चेडू सुद्धा जखमी जाला आनी तेका GMC हांगासर एडमीट केल्लेले आसा अशी आमकां सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या. जाल्यार हाचे फुडली तपासणी जी आसा ती आक्षे पुलीस करत आसात. गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकर. मडगांवां फेस्ताच्या फेरयेक घातिल्ल्या फर्निचराच्या दुकानाक सोमारा मध्यान राती अचकीत उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान सोफा आनी हेर लाकडी वस्तू लासून गोबळ जाल्यो. उजो लागिल्ल्यान सुमार 3 लाखाचें लुकसाण जालां. उजो कसो लागलो हाचें नेमकें कारण कळपाक शकलें ना अशी माहिती उजो पालोवपी दळाचे जवान आनंदू वेळीप हाणें दिल्या.
वर्सां कॉल येयले ओल्ड मार्केट हांगा रस्त्या कडेन उजो लागला म्हणून फर्निचर हेका शॉपाक आमी इमर्जन्सी टर्न आउट केले आनी आमी एक 5 मिनटांनी हांगा पावले आनी चयल्यार लोकांनी ते उजो ऑलरेडी बालयल्लो तरी आमी सगळे इन्स्पेक्शन केले सगळे तेन्ना उजो बी काय ना कॉस्ट एक्सप्लोटली 40 लाख 4 लाख पडटलो आता सध्या उजो बी काय ना बंद करून गेला मरे हांव सगळे पॅक करून बंद करून गेला हांगाच्यान थिंगा पासून बंद केला हांव आतां हे सायडीच्यान ते सायडीक पासून बंद करून लायट बंद करून गेलो लास्ट आतां एक अर्दो मायज जालो 1 वर्स जापयलो कमी कमी ना म्हणल्यार एक 10 केशी सांगू शकता आम्ही थंय बसलेले थिंग मरे उदला पेटलं थिंगसून आमी धांवून येयले कितें जालें म्हूण पयले ते उद लायलो आख्खो मागीर उदक हाडून आमगे उदकाची बोटां पळय ते भुरगे खेळटा ते थिंगसून आमी उदक हाडला आमी सारके सगळे भुरगे मेळून ते सगळे हे केला उदक घातलो आनी कोण नाशिल्लो ना कोणूच ना मागीर हांव फोन मारलो तो पात्रो येयला पूण कसो लागलो कितें खबर ना जम्मू काश्मीरांतल्यान 370 कलम काडपाचो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयान कायम दवरला. कलम 370 हे तात्पुरते आशिल्ले. ते एका विशिष्ट कारणा खातीर लागू केल्ले. केंद्रान घेतिल्ल्या दर एका निर्णयाक न्यायालयान आव्हान दिवपाक जायना अशें सर्वोच्च न्यायालयान म्हटलां. जम्मू काश्मीराक विशेष दर्जो दिवपी कलम 370 हे राज्यघटनेत तात्पुरत्या स्वरूपात आशिल्ले. युद्धाच्या परिस्थितीक लागूनच केल्ली ही तात्पुरती व्यवस्था आशिल्ली. कागदपत्रांतूय हे विशीं उल्लेख दिसून येता अशें सरन्यायाधीश चंद्रचूड हांणी निकालात म्हटला. भारतात आस्पाव जालो तेन्ना जम्मू आनी काश्मीरात अंतर्गत स्वायत्तता नाशिल्ली. संविधान सर्वोच्च आसतले ही गजाल जम्मू काश्मीराच्या महाराजांनी मान्य केली. जम्मू काश्मीराच्या घटनेतूय स्वायत्तते संबंधी उल्लेख नाशिल्ल्याचे सर्वोच्च न्यायालयान आपल्या निकालात म्हटला. Whether Jammu and Kashmir retained an element of sovereignty or internal sovereignty when it joined the Union of India. We have held that the state of Jammu and Kashmir did not retain an element of sovereignty when it joined the Union of India. We have arrived at this conclusion for the following reasons. First, paragraph 8 of the instrument of accession executed by Maharaja Hari Singh provided that nothing in the instrument would affect the continuance of the sovereignty of the Maharaja in and over the state. Second, on 25 November 1949, a proclamation was issued for the state of Jammu and Kashmir by Yuvraj Karan Singh. The declaration in this proclamation that the Constitution of India would not only supersede all other constitutional provisions in the state, which were inconsistent with it, but also abrogate them, achieves what would have been attained by an agreement of merger. With the issuance of the proclamation, paragraph 8 of the instrument of accession ceased to be of legal consequence. The proclamation reflects the full and final surrender of sovereignty by Jammu and Kashmir through its sovereign ruler to India, to her people who are sovereign. Third, neither the constitutional setup nor any other factors indicate that the state of Jammu and Kashmir retained an element of sovereignty. The Constitution of Jammu and Kashmir was only to further define the relationship between the Union of India and the state of Jammu and Kashmir. The relationship was already defined by the instrument of accession, the proclamation by Yuvraj Karan Singh in November 1949, and more importantly, by the Constitution of India. Fourth, there is a clear absence in the Constitution of Jammu and Kashmir of a reference to sovereignty. In contrast, the Constitution of India emphasizes in its preamble that the people of India resolve to constitute themselves or to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Fifth, that the state of Jammu and Kashmir became an integral part of the Union of India is evident from Articles 1 and 370 of the Indian Constitution. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. रान सुरक्षे खातीर ड्रोन हाडपाची तयारी रानमंत्री विश्वजीत राणे हाणें केल्या. ड्रोनाच्या माध्यमांतल्यान रानात जावपी घडणुकांचेर लक्ष दवरतले तशेंच खंयच्याय प्रायव्हेट रानात वा अभयारण्यात कोणी उजो लायलो जाल्यार तांचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी रानमंत्री विश्वजीत राणेन दिल्या. गेल्या 3-4 वर्सां आमी उलयताले तेन्ना राघवजी सांगले की गेल्या 3-4-5 वर्सांचे स्टॅटिस्टिक्स घेवन ह्यो एरियाचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. गोमाकांतजीन कांय सजेशन केल्ले आसा इनोव्हेशन आनी टॅक्नॉलॉजीचे पूर्णपणे वापर करपाक. त्याच बरोबर आमी आतां ड्रोन्स आमी प्रोक्योर करपाचे आमचे चल्ल्या. ड्रोन्स बरोबर आमकां ऑलरेडी कळटलें की कितें खंय कितें चल्लां.
आणि ह्या माध्यमांतल्यान आमकां कळटलें. इवन आमी आतां कलेक्टराक आमी पत्र बरयतले की लोकांक मातशें अवेरनेस फाटले फावट आमी कशें केल्ले तशें कलेक्टरनी एक नोटीस काडपाची गरज आसा की खंय कोणी खंयचेय कशेय प्रायवेट एरियान काय वायल्ड लायफ सँच्युरीन तुम्ही जर वचून फायर आनी अशें लावन सोडले आमी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रिमिनल एक्शन आमी घेतले. जे कायद्या प्रमाणे ऍक्ट हा वायल्ड लायफचे भितर केल्यार ते आनी कठीण हा आनी टफ हा त्यो ऍक्ट्स. आनी आमकां हे तरेचे आमकां गोष्टी मार्गदर्शन केले त्यांची सूचना प्रयत्न आसतलो. खंय कितें चल्लां आनी ड्रोन फक्त उजो लागल्यार म्हणून ड्रोन न्हू, ओवरऑल मुवमेंट कोणाचो आसता कितें आसता ते आमी कॅप्चर करून ड्रोनच्या माध्यमांतल्यान प्रत्येक सँच्युरीन आनी मेन प्रोटेक्टेड एरियान ते ड्रोनचो वापर करून आमी लक्ष दिवपाचे आमचे प्रयत्न चालू आसतले केल्ले आसा. आयज आतां आमकां आनी फुडें न्यू इनोव्हेशन न्यू टेक्नॉलॉजी घेवन आमचो स्टाफ बी कितें करता हे सगळे गोष्टी लक्षांत घेवन आमी आतां परत एकदा आमचे ट्रॅकर पासून सगळ्यांक योग्य तरेचे ट्रेनिंग दिवपाचे ऑलरेडी ठरयलें आसा. 31 तारखे पयलीं आमचे कडेन 600 सुमार ट्रॅकर जे आहा अप्रॉक्सिमेट 600 ट्रॅकर आहा हांकां सगळे न्यू वेज ऑफ ट्रेनिंग दिवपाचे ऑलरेडी ठरयल्ले आसा. सवाशीण बायलांची उमेद वाडोवपी मयेच्या श्री सातेरी देवीचो दिवजोत्सव सोमारा राती व्हडा दबाज्यान मनयलो. ह्या दिवजोत्सवाक शेकड्यांनी वर्सांची ही परंपरा आसा. श्री सातेरी देवीच्या दिवजांची व्हडविकाय म्हळ्यार 300 परस चड दिवजां हांगासर पेट्टात. सवाशीण बायल्यो माथ्यार दिवजां घेवन देवळाक 5 भोंवतणे घालतात. कुंभार, शेठ, गावस, परब, डोंगरेकार आनी कारबोटकार घरवाडीची बायलां हांगासर दिवजां पेटयतात. सगळ्यांची दिवस एक बाल पेटयता आणि त्याच्या उपरांत सगळीं जाणां आपापली एक एका फाटल्यान एक आमच्या तकलेर घेवन आमी दिवजांचे 5 फेरे बरे भशेन काडटा आणि आमच्या फुडें वाजप आसता. ती वाजपाच्या हितून आमी सगळीं जाणां रांगेन 5 फेरे आमी पुरे करतात आणि आमचे अशे मौजीन हे आमी दिवस हे सण हो व्हडलो आमकां मोठे आमकां आनंदीत सण हो. कित्याक तर आमी हांगा एक सवाशिणीची सुवागनाची जी शृंगार करता आणि हो आमी वर्सान वर्स दीस केन्ना येता काय आमी वाट पळयता. कित्याक आमी ह्या दिसा आमकां णववारी कापड न्हेसोन दोळ्यांक सगळी जे अलंकार आहा शृंगार आहा तो करून आमी हांगासर आमी मोठ्या उमेदीन सगळीं एक जाता आणि हांगासर आमी हो दिवजोत्सव कुंभारवाडा सातेरी देवीचो दिवजोत्सव मोठ्या उमेदीन सादर करता. तुकाराम सावंत सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आपूण एसटी आसा म्हणून आपल्याक सरकारी नोकरी मेळटली ह्या विचारांत रावूं नाकात जाल्यार GPSC सारकिल्ल्या स्पर्धा परीक्षांची तयारी करात. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान एसटी समाजाच्या विद्यार्थ्यांक आवाहन केलें. ते भायर सायबर गुन्यांव वाडपाक लागिल्ल्यान चली भुरग्यांनी सादूर रावपाचें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलां. सगळ्या जाणांनी GPSCची तयारी करची पडटली. आपूण ग्रॅज्युएट जालो काय हांव GPSCची तयारी 10वी पास जाल्या उपरांतूच सुरू करपाक जाय. हांव GPSC बसतलो, हांव ज्युनियर स्टेट ऑफिसर जातलो, हांव मामलेदार जातलो, हांव डेप्युटी कलेक्टर जातलो. हाची तयारी जर दवरली जाल्यार तुमी स्टाफ सिलेक्शनची एग्जाम पास जावपाक शकतले. म्हणून आमी म्हणटा डे वनच्यान 10वी पास जाल्यार मागीर तुमी बँकींग पास जातले, रेल्वे रिक्रुटमेंट जातले, IAS जावपाक शकतले. हाची तयारी आतां सुरवातीच्यान पासून दवरात. कारण हेज्या फुडल्यो सगळ्यो एग्जामी ज्यो आसा त्यो इधर GPSC वयतले नाल्यार स्टाफ सिलेक्शनाक वयतले. स्पेशली फॉर द नॅशनल गेम्स तेंच्यांनी गोल्ड मेडल मेळयला हांच्या खातीर आमी स्पोर्ट्स कोटा वेगळो 4% रिजर्व केला. हाच्या फुडले पोस्ट येतले ते 4% पोस्ट तुमच्या खातीर रिजर्व येतले. बट रिजर्व येयले दोन असो न्ही की ते तुमकांच मेळटले, तेजूय कॉम्पिटिशन आसतलें. कारण त्याच्या भितरूय बी त्या 4%च्या कोटातूय बी तुमी कॉम्पिटिशन दिवपाक जाय. नो डावट हाच्या फुडें म्हाका एसटी आसा म्हणूनच जॉब मेळटलो हेजेर रावं नाका. भुरगीं खूब बरीं शिकपाक लागलेलीं आसा. एसटीच्या भितरूय कॉम्पिटिशन आसतलें.
म्हणजे म्हाका फक्त एसटी हांव म्हणना सगळे एसटीचे भुरगे कॉम्पीट करतले कारण सगळेच बरे शिकपाक लागलेले आसा म्हणून जो चड कॉम्पिटिशनान फुडें वयतलो तो चड फुडें पावतलो म्हणून म्हणजे तुमकां सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा की ह्या कॉम्पिटिशनाच्या युगांत आमचे भुरगे फक्त गोंयांत रावले नाका ते वेगवेगळ्यो कॉम्पिटिटीव एग्जाम्स करून म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आनी प्रायवेट सेक्टर्स ज्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आसा त्यो तेंच्यांनी ऑपॉर्च्युनिटीज घेवपाक जाय गरज आसा सायबर सेफ्टीचेर विशेष करून गर्ल्स एकामेका मदीं तुमी उलोवपाक जाय हो विशय तुमी सांगपाक जाय जेणे करून चुकून बाकीचे कोण जरी सायबर क्रायमाक अडकले आसत जाल्यार ती तुमच्या कडेन एक्सप्लेन करून आमकां सगळ्यात आनी हे करपा खातीर एक विशिश्ट प्रकारची गँग वेगवेगळे कडल्यान पावता नॉट फ्रॉम द स्टेट फ्रॉम द आउटसायड द स्टेट ऑल्सो ह्या अशा पद्दतीचे बरीचशे काम करपाक खूब मोठ्या प्रमाणात आमी नो डावट आमी आमचो सायबर सेक्युरिटी सायबर लॅब आतां खूब सायबर एड्युकेशन दिवपा खातीर वेगवेगळ्या प्रायवेट इन्स्टिट्युशनी सुरू जावपाक लागलेली आसा पण तुमकां लेक्चर हांगा मुद्दामून आमी दवरला त्याचोय तुमी खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो घेवचो. आजकालची तरणाटी पिळगी व्यसनाच्या भकीक पडून आपली जीण नश्ट करतात. हाचेच एक उदाहरण म्हटल्यार फाटल्या 11 म्हयन्यांत गोंय पुलिसांनी केल्ल्या घुवळी वखदांच्या कारवायेत सुमार 3,89,59,580 रुपयांचे 158.285 किलोग्राम ड्रग्स जप्त केल्यात. इतलेंच न्हय तर 127 प्रकरणांनी 152 दुबावितांक अटकूय जाल्ली आसा. फाटल्या वर्साच्या तुळेन अंदू वर्सा घुवळे वखदांच्या प्रकरणात उणाव जाल्लो आसलो तरी लेगीत गोंयकार तरणाट्यांच्या आंकड्यात चड फरक दिसून येना. जे 152 दुबावितांक अटक केल्यात तातूंत 45 गोंयकारांचो आस्पाव आसा. 2022 एकूण दुबावीत 164, गोंयकार 48, बिगर गोंयकार 90 जाल्यार विदेशी 26. 2023 एकूण दुबावीत 152, गोंयकार 45, बिगर गोंयकार 90, विदेशी 17. आदल्या अहवाला प्रमाण गोंयान घुवळे वखदांच्या तस्करेन सुरवात करपी हे फकत आनी फकत विदेशी नागरीक असले. मात ल्हव ह्या प्रकरणांनी 20 ते 35 पिराय गटांतल्या गोंयकार तरणाट्यांचोय आंकडो वाडपाक लागलो. पैशांचे हायस दाखोवन अशा प्रकरणांनी थळाव्यांचो आस्पाव करून घेवप सोंपें जाल्ल्यान हो धंदो गोंयच्या दर्यादेग वाठारांनी बऱ्या प्रमाणात फुलपाक लागला. विदेशांतल्यान येवपी दुबावीत नागरिकांचेर खासा लक्ष दवरून ह्या प्रकरणांचेर आळाबंद हाडपाक गोंय अँटी नार्कोटीक सेल सतर्क जाले. विंगड तस्करी प्रकरणांची म्हायती मेळटाच धाड घालून पुलिशेन कारवाय करपाक सुरवात केली. इतलेच न्हय तर स्कूल आनी कॉलेजींनी लेगीत घुवळे वखदांच्या विरोधात जागृताय मोहीम राबोवन विद्यार्थ्यांकूय शिटकावणी दिली. मात बेरोजगारीक लागून अशा व्यसनांच्या भकीक पडपी तरणाट्यांक वेळार भायर काडपा खातीर ठोस उपाय येवजण करप म्हत्वाचें थारता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मांडवी न्हंयचो फांटो आशिल्ल्या कारापूर न्हंयेत बेकायदेशीरपणान रेंव काडपाचे प्रकार वाडल्यात. कोळशे काथर वाठारांत रातच्या वेळार चोरयां रेंव काडटात अशी म्हायती मुखार आयली. रेंव काडटा देखून न्हंयच्या धडांचो धूप जाता, शेतां भाटाय संकश्टांत आयल्या. गेल्या 2 वर्सां फाटल्याच्यान सुरवात जाल्या हांगा इलिगल बेकायदेशीर रेंव काडपाचे. ताका लागून आमचो हो जो बांद आसा हो शेताचो बांद हांगा हेजेर माड आसा, बांद थंय पूर्णपणे कोसळ्ळो आसा आनी माड जे आहा ते पडलेले आसा आनी आमचो प्रयत्न आसा शेत आमी जे पडींग आसा तें परत आमकां सुरवात करपाचें आहा. गोंय सरकारच्यो वेगवेगळ्यो योजना आसात त्यो घेवन आनी ह्यो आमी शेत परत सुरवात करपाची. पूण येता रातचे लोक रातचे सादारण 10 सुमार येता आनी लोक आसात ते विड्डेचे येता लोक आनी ते बेकायदेशीर रेंव काडटा. आमी ह्या त्या संदर्भात तेंच्या कडेन सांगले, तांकां रिक्वेस्ट केले, बाबा अशें करूं नाकात, आमची झाडां गेल्या कोसळोन, बांद गेला कोसळोन, माड पडल्या, शेत आमकां करपा जाय, पूण ते कशेंच आयकपाचे तयारीन ना आनी एक प्रकारची दादागिरीची भाशा वापरता ते. दुसरी गोष्ट, आमी ह्या संदर्भात मामलेदाराक, कलेक्टराक कंप्लेनी केल्ल्यो आसा. गेल्या 2-3 म्हयन्या फाटल्यान कंप्लेनी केल्या, पूण कोणीच अजून कांय एक्शन घेवंक ना. आमची सरकारा कडेन विनंती आसा की तांच्यांनी जी हांगा जे बेकायदेशीर रेंव आसा ही ती काडटा तेंचेर ते कडक कारवाई करची आनी आमकां तेंच्या संकटा पासून आमकां मुक्त करचे, जेणे करून आमी जे शेत आसा ते परत सुरवात लावपाक रोवपाक सुरवात करतले. कायद्यान बंदी आसा
तरी लेगीत वचत थंय बेकायदेशीरपणान रेंव काडपाचे प्रकार चालूच आसात. दिवचल तालुक्यातल्या वेगवेगळ्या वाठारात तर बेकायदेशीरपणान रेंव काडपाचे प्रकार चालूच आसात अशी माहिती मेळ्ळ्या. मायन्स डिपार्टमेंट आणि भरारी पंगडान आतां मेरेन केल्ले कारवायेत दिवचल तालुक्यातल्या वेगवेगळ्या वाठारात बेकायदेशीरपणान रेंव काडपाचो वेवसाय चालूच आसा अशें स्पश्ट जालां. आता तर कारापूरचे न्हंयेत कोळशे कातर ह्या वाठारात व्हडा प्रमाणात बेकायदेशीरपणान रेंव काडटात अशी माहिती मेळ्ळ्या. रातच्या वेळार चोरयांनी हो बेकायदेशीर वेवसाय चलता अशें थळाव्यांचे म्हणणे आसा. बेकायदेशीरपणान रेंव काडपाच्या ह्या प्रकाराक लागून कारापूरचे न्हंयेच्यो धडा कोसळून कुशीकच्या शेता भाटांक धोको उप्रासला. हे विशीं प्रशासकीय यंत्रणे कडेन कागाळ केल्या, मात ताचे कडेन कोणूच लक्ष दिना अशें थळाव्यांचे म्हणणे आसा. कारापूरचे न्हंयेत बेकायदेशीरपणान रेंव काडपाचो हो प्रकार वेळारच बंद जालो ना जाल्यार फुडाराक ताचे परिणाम भोगचे पडटले. न्हंये कुशीकची शेतां भाटां संकश्टांत येतली अशी भिरांत थळावे लोक उक्तायतात. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. बुडून मरण येवपांचो सोद घेवपा खातीर डायव्हर्स ना आनी ह्या खातीर आतां बेगीनूच डायव्हर्सांची भरती करतले आनी ताची फुडली प्रक्रिया उजो पालोवपी दळ करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. सोमारा उजो पालोवपी दळाच्या नव्या गाडयांचें उक्तावण केले उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो. फायर टेंडर्स आणि बाकीच्या रिक्वायरमेंटाच्या बरोबर स्टाफाक तांच्या बाकीच्यो ह्यो व्हेकल्स गरजेच्यो आसता. त्यो व्हेकल आज फ्लॅग ऑफ करपा खातीर मुद्दामून हांगासर आयला. इन फ्युचर ऑल्सो म्हणजे माय एमर्जन्सी डिपार्टमेंट म्हणजे स्टेट डिजास्टरान जे काम करता तांकां स्ट्रेंथन करपाची गरज आसता आनी तें स्ट्रेंथन करपा खातीर टायम टू टायम वेगवेगळे फेसिलिटीज आमी सातत्या डिपार्टमेंटाक दिता. हें डिपार्टमेंट आजुनूय बी चड स्ट्रेंथन करपाक वेगवेगळे कडेन तांकां जो सपोर्ट जाय म्हणजे विथ वेगवेगळे रिसोर्सीस गाडयो म्हणा किंवा ट्रेनिंग म्हणा हें सातत्यान करता. हांव परत एकदां माय डायरेक्टर फायर एंड एमर्जन्सी श्रायकर हाजे आनी ताजे पुराय एंटायर टिमीचे खूब खूब अभिनंदन. कितें जाल्यार आमी डायरेक्टली डायव्हर्स आमचे कडेन रिक्रूट जाल्ले ना, आमी ऑन कॉल घेता. आमी ताका तेंय सांगलां की डायव्हर्स मिनिमम एक 2 ते 4 डायव्हर्स आमकां घेवपाक जाय. आमी तेजी रिक्रुटमेंट प्रोसेस फायर एंड एमर्जन्सींतल्यानूच सुरवात करता आनी आमचे कडेन घेवन दवरता. हे आशिल्लें लंच टायम बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.